प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 25वा विसवोर वोड 31 ते 44 पर्यंत। Mathew chapter 25 verses 31 to 46। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतली। आनी जसो गवडी बोकड्यां कडची शेळयांक जशी करता तसो तोय सगळ्या राष्ट्रांक एका दुसऱ्या कडची जशी करतलो। शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो। तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात आनी संवसार रचलेल्याक तुमकां तयार केल्लें तें राज तुमचें दायज घेयात। कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडले, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिले, हांव वाटसूर कसो आयल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिले, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली। त्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतली, सोम्या, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडून जेवंक दिलें, तान्नेल्लो पडून तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पळोवन आमगेर बिराड दिली, विंगडो पडून तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत व बोणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आयलें? आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सच सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें। मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिरां पडलेल्यानो देंवचाराक आनी तांच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हज्या तावन कोसळून वसात। कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडोवंक ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना, वाटसूर कसो आयल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिवंक ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिवंक ना, पिडेंत आनी बोणकोणीत पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिवंक ना। त्या वेळार ही ताका जबाब करून विचारतली, सोम्या, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर ओ विंगलो जाल्लो, पिडेंत ओ बोणकोणीत पडलोलो पळयोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, हांव तुमकां सच सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना। आनी ही सासणाच्या खास्तीक वेतेली पूण देवाक मानवलेली मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक वेतेली। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की निमणी जोडटी कशी जातली ती। आनी बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतां वाचलां, जेजू आमकां सांगता कशे भाशेन ही निमणी जोडटी घडटली। ताणें आमकां सांगलां की जेन्ना आमी ताजे पाटलावदार, आमी खरेपणी ताजे शीस, आमी खरेपणी ताजेर बावर दवरता, आतां आमकां एक जबाबदारी आसता। आनी जबाबदारी म्हणजे कितें? जें आमकां देवान बरें दिलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय। बाबणीनो स्वर्गांतल्यान देव आमच्या घराक कोण कितें हाडचो ना, ताका जाय मनशां, तो मनशांक वापरता दुसऱ्यांक आपलें बेसांव दिवपाक। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा की तो आतां जोडटेच्या दिसा येतलो, तो पळयतलो, कितें करतलो जोडटेच्या दिसा? तो आपल्या आंज दुतां बरोबर येतलो आनी थोडो लोक ताच्या उजव्याक आसतलो, थोडो लोक ताच्या दावेक आसतलो। म्हणजे जो लोक ह्या संवसारान आसा तो उजव्याक आसतलो आनी दावे वाटेक आसतलो जेजूच्या। आनी हे दूत लोकांक उजवे वाटेक आनी दावे वाटेक जेजूच्या दवरतले। आनी तेन्ना जो लोक उजव्या हाताक आहा तो लोक सर्गीचें सूख भोगूंक पावतलो, जो दावे सायडीक आहा तो आतां एणकोणांत म्हणजे इफेर्नांत वतली, कित्याक तांणी खरेपणी जेजूचें उतर पाळूंक ना। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी पळयता की जेजू म्हणिना जो लोक ताच्या दावे कडेन उजव्या हातीक आहा तुमी म्हाका केलें म्हणून,
सारकें म्हणना म्हाका केलें म्हणून. तो म्हणटा जेन्ना तुमी म्हज्या एक एकल्या भाक और एकल्या भयणी पासत तुमी हें केलें, तांकां जेवण दिलें, तुमी बोणकोणीन वचून तांकां मेळ्ळीं, तांकां जी विंगडी आसली तांकां रोप दिलो, तांकां पिवण दिलें, जेवण दिलें, तांकां देवाचें उतर शिकयलें, तुमी तुमचेंच पळयनासतना दुसऱ्यांक आदार केलो, तेन्ना खरेपणी भाव भयणीनो आमी जेजूक केलें तें. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक हें सगळें करूंक ना, आमी दावे वाटेक बेतल्याव आनी कितें घडटलें? आमी हेमकोणान सासणाचें झडटी म्हणजे सासणाचें दूख आनी रोडोन आमी सोंसतले. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवोर्तमान आमी आयकता, आमी कितें करूंक जाय? आमी समजतले की आमी आतां बरें करतले, जेवण दितले, आमचे दूड जे आहात आमी दुसऱ्यांक दितले, आमी दुसऱ्यांक जेवण दितले, भिकाऱ्यांक जेवण दितले. भाव भयणीनो, जेजू हें आमकां सांगिना. जेजू आमकां सांगता की जेन्ना आमी खरेपणी ताजे भावार्थ धरता, खरेपणी ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, खरेपणी ताजें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, तेन्ना भाव भयणीनो कितें घडटा? हें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवन आतां तांकां शिकयता कशे भाशेन सर्गीच्या राज्यांतलें सगळें घेवंक जाता तें. नाजाल्यार भाव भयणीनो, ज्या लोकांक आमी जेवण दिता, पिवण दिता, तांकां रोप दिता, ती कितें सजमतलीं की आमी जावन आसा देव, ती आमकां देव म्हूण सजमतलीं. आमकां जाय गरज तांकां उतराची सजमणी दिवपाक, तांकां भावार्थ दवरपाक जेजूचेर. म्हणून जेन्ना आमी कोणाक जेवण दिता, पिवण दिता, रोप दिता, तांकां वचोन आमकां बोणकोणीन तांकां मेळटा, आमी तांकां उतराची सजमणी दिता. वय तांच्यो गरजो पावता, तांकां ज्यो गरजो आसा त्यो दिता. पूण भाव भयणीनो, आमी चड करून तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता. तांकां आमी जेजूच्या राज्यान कशे भाशेन जेजूचें राज चलता, कशे भाशेन उतराची सजमणी आसा तें आमी तांकां दिता. तर भाव भयणीनो, जेन्ना हें आमी तांकां सजमणी दिता आनी तेन्ना तांकां आमी जेजूचेर चोत्राय दवरपाक, जेजूचेर भावार्थ दवरपाक शिकयता, तेन्ना भाव भयणीनो खरेपणी आमी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता. म्हणजे ज्या भाशेन तांकां उतराची सजमणी मेळटा, ती आतां भावार्थ धरून ती आतां सगळें आपणायतात. आनी आतां जेन्ना ती आपणायतात, आतां तांकां पळोवन येता कशे भाशेन जेजूचें राज चलता, कशे भाशेन तें उतर वापरूंक जाय, कशे भाशेन भावार्थान चलोंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, आमी सगळीं जीं आसा, आमचे कडेन दुडू आहात, आमच्या घरां आहात, भाटां बेसां आहात, आनी कितले फावटी आमी सजमता की हें आमचे कडेन आहा म्हणून आमी आतां बेसांनी भरल्या म्हणून. जें आमचे कडेन आहा ताच्या वरवीं आमी बेसांनी भरलेलीं नात, पूण आमचे कडेन जेजू आहा म्हणून, आमचे कडेन भावार्थ आहा म्हणून, भावार्था वरवीं आमच्यान देवा कडसून सगळें घडोवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां भावार्थ आसा, आमी मोगान चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, सगळें बेसां आमच्या जिवितांत येता, कित्याक आमी खरेपणी भावार्थान चलता. आतां गरज आमकां ही खबर दुसऱ्यांक दिवपाक, तांकां ही सजमणी दिवपाक, तांकां तांच्यो गरजो पावोवपाक. म्हणजे एक एकलो भिकारी आसत जाल्यार आनी आमी ताका वचून देवाचें उतर दिता, पूण ताच्यो गरजो पावना जाल्यार तो केन्नाच देवाचें उतर आयकचो ना. तर आमकां जाय ताच्यो गरजो पावोवपाक आनी तेज्या उपरांत तांकां उतर शिकोवपाक, तांकां उतराची सजमणी दिवपाक. नाजाल्यार भाव भयणीनो, म्हयन्याच्या म्हयने आमी तांकां रेशन दितले, म्हयन्याच्या म्हयन्यार रोप दितले, म्हयन्याच्या म्हयने आमी दुडू दितले. खूब फावटी इगर्जेन अशें घडटा, लोक येता आनी दुडू दिता. कितले आमचे सोसायटी आसात जे लोक दितात, पयशे दितात, तांकां सजमता की थोडे दिले दुडू, भिकाऱ्यांक पावले, व्हडलें काम केलें. पूण खरें म्हणल्यार तांकां उतराची सजमणी दिनासतना, तांकां कसलो भावार्थ तांचो वाडत वचना. ती फकत पळयतात आपलो फायदो कितें जाता तो, कितलें आपलें पोट भरतलें, कितले दुडू मेळटले, कितलो रोप मेळटलो, आनी आतां ती फकत तांची चोत्राय मनशांचेर दवरता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरूंक जाय, ताच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय कशे भाशेन त्या उतरा वरवीं आमकां सगळें सर्गीच्या राज्यांतलें मेळटा तो हें. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी एक दीस जेन्ना जेजू येतलो झडटेच्या दिसा, आमी ताच्या उजव्या हाताक पावतले म्हणून आनी ही बरी खबर आयकतले म्हणून यात आनी सासणाचें सूख म्हजे बरोबर भोगात. हेंच आयकोपाक
आयजतान आमी सुरवात करूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.